सर कितें कोणाची कंप्लेंट आयल्ली तुमकां सर ही मोडलो न्ही मारले न्ही भुरगो ल्हान पांय मोडलो ताजो हात मोडलो खंयसर सर ही अथंय सांताक्रूज सांताक्रूज सो ताच्या बापायन कंप्लेंट दिल्या भुरग्यांचेर बीन पडत जाल्यार आनी त्रास जाता पळय कोण येता खंयचो केबल कोणाचो तूं वळखून दाखयता पळय पळय मार्किंग आहा कितें आहा कांय ना पळय बँकेनांतल्यान एक पयसो दिवना ते कोणाचे आपले न्ही म्हणटात ते हांगासरल्यान स्टार्ट करता सगळे कडेन क्लियर करपाचें आहा ते चोरयेचो माल मरे सगळो पयशे म्हाका 110 crores येवपाचे हांवें नोटीस घातला सगळें घातला एका वर्साचो चान्स दिला अजून 1 रुपया येवंक ना सांताक्रूज हांगासर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहा काशिनाथ शेट्टी यांच्यानी परतून एकदा केबल कटिंगाचे ड्रायव्ह सांताक्रूज चालू केले आसा त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सांताक्रूज हांगासर एक बापायक आनी चल्याक मोटरसायकल वयता आसतना केबल पडलो आनी ते इंजर्ड जाल्ले आसा अशी म्हायती मेळटा की भुरग्याच्या पांयाक रॉड घालचो पडलो 7 वर्साचो भुरगो त्या भायर बापायकूय तेच्या लागलेलो आसा बापायचे हात डिसलोकेट जाल्लो आसा अशा तरेची इंजरी जाल्या उपरांत जे डिपार्टमेंट आसा ते रिवल कट केल्ले आसा अशें सांगलेलें आसा की हेज्या फुडें आयच्यान ड्रायव्ह गोंयभर चालू जातली जंय जंय अशे केबल आसा ते परतून एकदा कट करपाक फुलो जातली स्टुडंटा खातीर सांताक्रूजच्यान रुपेश राव हांव डेली सर नॉर्मल येतलो आनी केबल म्हाका कांय कळना ते ताका लागून पडलो हांव आतां कितें म्हाजें इतले प्रॉब्लम जाले म्हाका सर आतां म्हाजें काम भुरगीं आसा हांव घरा कडेन काम एकटो काम करता आतां कित्याक म्हाका फुडें आतां खूब टेन्शन जालें सर म्हाका तितलें आनी म्हाज्या चेड्याक ताका पांयान फ्रॅक्चर जालें मोडले पांय ताजे मागीर एडमीट करून काल तेजें ऑपरेशन जालें रॉड भितर घातलें ताका शेनवारा हरवळे धबधब्याचें आनी रुद्रेश्वर देवळाचें ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंट प्रकल्पाक सरकारान बुनयादी फातर घातलो. सन सेल सी हाच्या बरोबर स्पिरिच्युअलिटी जोडप हे आमी आमचे टुरिझम मिनिस्टर हांच्यानी ठरयलां. बिजोले तालुक्यात आमी पुराय टुरिझम सर्कीट जो डेव्हलप जावपाक जाय तो टुरिझम सर्कीट डेव्हलप जावपा खातीर आमच्या गोंय सरकारच्या खातीर हर तरेचो प्रयत्न आसा. भग्न अवस्थेंत आशिल्ली अग्रशाळा पूर्ण डेमोलिश करून त्या जाग्याचेर बरी आनी नवी सुंदर अशी वास्तू आमी डेव्हलप करपाचें थारायलां. त्या वास्तूंतल्यान लोकल लोकां खातीर ल्हान ल्हान शॉप परिसरांतल्या लोकांक म्हणजे इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट तेंचेय जावचें त्या दृश्टीन गोंय डेव्हलप करून तांकां हांगासर ल्हानशे स्टॉल्स दिवपाचें थारायलां. तेवटेंतल्यान महापुरुषाच्यो पादुका पळोवपाक मेळट्यो पांडवां घेवन पळोवच्यो वॉटरफॉल एन्जॉय करतो आनी पुराय कल्चरल टुरिझम हांगासर डेव्हलप जावचें. आमची सरकारची इच्छा आसा की इट शूड बी द 365 डेज वॉटरफॉला वयलें उदक जें आसा हें कंटिन्युअसली करपाक जाय. इन फ्युचर बऱ्यांतलो बरो व्हॅल्यू हो फॉर द डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन इव्हेंट करपा खातीर हो व्हॅल्यू ठरतलो. एक आर्थीक सहाय्य दिवपी असो हो प्रोजेक्ट आसतलो. आमकां केंद्र सरकार ही 50% ऑफ द फंड्स माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल स्वदेश दर्शन 2 ह्या स्किमीच्या अंतर्गत गोंयांत वेगवेगळे प्रोजेक्ट हाडटा आसतना आमी हरवळ्याच्या ह्या देवस्थानात ह्या स्किमीचो फायदो आमकां जाला. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. म्हणपाचें म्हटल्यार की हांवें पयलीं हांव NGP ऑफिसान कामाक आसतालें इन 2012 पिरियडान. सो थंयच्यान म्हजी पयलीं खूब कामां जाल्ली आसली म्हणजे आनी कोणाच्या जॉबाच्या भेटान आमचे पयशे घेवन जॉब दिवप चालू आसलें थंय. आनी जेन्ना 2019 मेगा भरती येयली तेन्ना सुदिनान म्हाका मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर आसा तिणी म्हाका सुदीन ढवळीकर आसा तिणी डायरेक्टली सांगलें की आतां तूं तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट कर कित्याक ही मेगा भरती आसा सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून. सो मागीर हांव ती एप्लिकेशनां म्हणजे कोणाक रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्ज आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान ते एप्लिकेशनां घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केल्ली आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसली आनी 17.68 CR सुमार एमावंट आसा. सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोन दिवचो म्हणून. कसलोच कित्याक ना हांव बरे तरेन आज पसून लोकां कडेन वागला. सबंद गोंयचे लोक म्हाका वळखता म्हजे फॅमिलीक वळखता म्हज्या बापायक सगळ्यांक वळखता. सो देर इज नो क्वेश्चन. पुलीस हेज आस्क्ड फॉर 14 days लेट पुलीस कम वीथ 14 days रिजल्ट. ऑफिसांत कोण ना म्हज्या ऑफिसांत जर कोणी काम करताले फायनान्सा आनी एकावंट्सांतल्यान पेमेंट जाता तांकां तातूंत वचून पुलीस चवकशी करतली. आपूण MGPच्या कार्यालयांत कामाक आशिल्लें म्हूण पुजा सांगता. पुजा बोर्ड मारता असो MGPचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकराचो दावो.
कामाक आसलें तें नाशिल्लें तेन्नाच्यान हें सगळें जॉब तें काम नाशिल्लें तें केन्नाच ऑफिसान नाशिल्लें तें कितें सांगता तें ताकाच खबर आनी इन्वेस्टिगेशन चालू आहा न्ही कंप्लीट जावं न्ही मरे पूण तुमी पक्षाचे प्रेसिडेंट मिटींग आनी तुमकां आपयता न्ही आपाचो अध्यक्ष अमित पालेकार म्हणटा प्रकरण CBI कडेन दिवचें. कोण DYSP आसा तो ताका हें नाका आशिल्लें स्टेटमेंट करून लायता. फर्स्ट ऑफ ऑल दीस इन्वेस्टिगेशन हॅज टू बी रिमूव्ड एंड गिवन टू CBI अकॉर्डिंग टू मी or else at least independent officers or judicial commission needs to be required. Let government decide whatever it is, whatever help she needs as a citizen, we will give it to her. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आनी स्वप्नील तारी. बिहार की जनता ने प्रचंड जो जनादेश दिया है उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से बिहार की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं. इस जनादेश ने जो जनादेश ही नहीं नतीजे बताते हैं कि यह सुनामी है. इस सुनामी में इस बात को स्पष्ट कर दिया है बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए विकास की राजनीति पर मुहर लगाई है. हम जानते हैं यह चुनाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़े स्पष्ट रूप से विकास बनाम जंगल राज के बीच था और लोगों ने विकास को जनादेश दिया, उस पर मोहर लगाई और विकास को आगे बढ़ाने का संदेश स्पष्ट बिहार की जनता ने दिया है. मांद्रेचो माजी सरपंच अमित सावंताक गोवा फॉरवर्ड पार्टीन सकाळी सस्पेंड केलो. तो सांजे काँग्रेसीक जॉईन जाता म्हूण बोवाळ पडिल्लो. रजाव मात दिलें ताचे जमनींचे वेव्हार मानवले नात म्हूण. मांद्रे मतदारसंघात पयल्या फाटल्या काही दिसांपूर्वी आम्ही मांद्र्यातलो माजी सरपंच बाप ॲडव्होकेट अमित सावंत यांचो गोवा फॉरवर्ड पार्टीन प्रवेश करून घेतलेलो. मांद्रे मतदारसंघांसून वेगवेगळ्या लोकांचे मेसेजीस कॉल्स येवपाक लागले की तुम्ही ज्या मनशाक घेतल्यात त्या मनशाचे लागेबंदे हे संबंध भूसंपदेशी, त्याचे जमीन घोटाळ्याशी किंवा जमीन रूपांतराशी मोठे दाटगे संबंध असतात. मांद्रे गाव किंवा मांद्रे मतदारसंघ किंवा पेडणे तालुका याका घातक ठरू शकतात. त्याच्यामुळे निर्णयाचेर येयले की ताका सस्पेंड करचो पार्टीनसून. सांजे अमित सावंत काँग्रेस पार्टीक जॉईन जालो. तांच्यांनी एक पत्रकार परिशद स्वता घेवपाची आनी कितें आसा न्हू म्हज्या बाबतींत ते जाहीरपणान तेंच्यांनी दिवपाचें तमाम गोंयच्या जनतेक पळोवनी. ताच्या नंतर जे म्हाजें कितें रिएक्शन आसतलें पळय ते तमाम गोंयच्या जनतेक हांवूय प्रेस घेता आनी हांवूय दिता. पण आयच्या स्टेजीचेर आमची लढाय आसा ती टू डिफीट BJP इन एंटायर तालुका आनी त्याच्या खातीर जे कितें पार्टी म्हाका सांगतली, आमचो पार्टी चीफ गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष श्रीयुत अमित पाटकर सर ते कितें म्हाका सांगतले ते हांव करतलो. Chief Minister Pramod Sawant, who is also the Home Minister for the state of Goa, had chaired an inter-agency security coordination meeting including Goa Police, Coast Guard and other central security agencies. This coordination meeting is important in the wake of recent Delhi blast. Talking about this coordination meeting, Chief Minister Pramod Sawant has stated that this meeting will further strengthen the preparedness and response mechanism of all the concerned departments, including state and central agencies. During the meeting, the discussions focused on enhancing inter-agency coordination, streaming communication, and ensuring swift and effective action in the case of any emergency. Pramod Sawant has further stated that we are committed to ensure a safe and secure environment for all. Mukesh Kumar for Prudent. भुतानी प्रकल्पाविशीं बरोच बोवाळ चलिल्लो. तातूंतल्यान कांय जाणांनी फुडें सरून हायकोर्टान 2 जनहीत याचिका घाल्ल्यो. आयज तांचो निकाल लागलो. The order that was pronounced was dismissing both the public interest litigation. The public interest litigations were aimed in
challenging various approvals and sanctions given to the project Bhutani. Since it comes within the planning area, whatever settlement amount of square meters that they get, that has been given to them. No any favors were done, nor has he violated any. It's not that his project which has been granted asked for any FARs or something like that. But yes, when the detailed order comes, we will have to come to as to what exactly has been held by the court. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पिवपा उदका खात्यान अंडरग्राउंड वॉटर थेफ्ट्स नोंद केल्यात. हे फाटभुंयेर उपाय काडपाच्या यत्नाविशीं खात्यान माहिती दिली. We have to really dug out and see where the theft is. It is not possible to eliminate everything. Leakages are to the extent of 28% and water theft is at least something 10-12%. If we can reduce it by another 5%, then 5% is a big volume, which can give you a serve two constituencies extra. So आमी थेफ्ट कशें आसा ते पळोवपाक मेकॅनिझम करतात. ताजे खातीर आमी प्रेशर घालतले, 2 एंडाचे प्रेशर घालून हाव मेनी connections are given, how much water will be drawn and how much pressure is low. Accordingly, there is a theft which is not counted on any of the meters. So this is the way we are trying to fix 2 poles, and within those 2 poles, आमी जर pressure घाले equipment devices and find out 50 years old pipelines we are trying to get replaced. Right now there is a leakage is over 40% of the water is going waste. We have plans to get the meters, smart meters, digitized meters. घराकडेन बसून you will be able to see how much water my house म्हणजे घरात कितें consume जाता. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. ऑल इंडिया टायगर एस्टिमेशन 2016 ह्या सेन्ससात पार्टिसिपेट जावपा खातीर गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान गोवा सरकारा कडेन परमिशन मागलेलें आसा. हे परमिशन आतां गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच जे फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वेश राणे कडेन सद्या तेंच्यांनी प्रपोजल दिला की ह्या सेन्ससाक पार्टिसिपेट जावपा खातीर परमिशन दिवचें म्हणून. आनी हो जो सेन्सस आसा तो फुडल्या म्हयन्यांतल्यान सुरवात जातली आनी गोंयांत फेज 1 जे टायगर कितले आसा ते सेन्सस करपा खातीर डिसेंबर ते 2025 ते 2026 जानेवारी पर्यंत जातलो. त्या भायर फायनल फेज आसा ती मे म्हयन्यापर्यंत जातली आनी AI जे बेज कॅमेरा आसा ते ट्रॅक करतले. सो अशा तरेन हे टायगर कितले आसा ते सेन्सस जावपा खातीर गोवा गव्हर्मेंटाचे परमिशन लागता आनी त्या परमिशना खातीर सद्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तेंच्यांनी प्रपोजल दिला की तेंच्यांनी तांकां मान्यता दिवची. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. पयशांचो घोळ जाला म्हूण माशेल बायलां सहकारी बँकेचेर बंदी हाडिल्ली. ही बँक परतून सुरू करपाचो सरकाराचो प्लान आसा. मार्शल महिला आसा पळय त्या संबंधीची इन्क्वायरी चल्ल्या आनी चड करून आमची रिवायव करतात बँक. ही बँक परत चालू करता. सर तुम्ही डिजिटलायझेशन एक सांगले ते ताचे पयलीं हे मॅक्सिमम लिमीट म्हणजे एप्रील 2026 डिसेंबर पूण ताचे पयलीं जावपाक जाय. नवीन जी सहकाराची बिल्डींग येतली म्हटल्यार ती केन्ना येतली, केन्ना पर्यंत? आता मार्च पर्यंत जातली. मार्च पर्यंत. खंयसर येवपाचें? मेरशे इंडिपेंडंट बिल्डींग. इंडिपेंडंट जम जाल्यार फुडल्या विकाक इन्स्पेक्शन इन्स्पेक्शन आनी भाऊ म्हापसा अर्बनाची कितें लोकांची परत म्हापसा अर्बना पयलीं अंडर रिजर्व बँक तांणी लिक्विडेटर अपॉयंट केला. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. मस्तीमळार धरण, उदकाची पायपलायन, घराक नळ सगळें आसा पूण नळांतल्यान उदक येना. सुमार 8 म्हयने जाले खंय हीच स्थिती आसा. आतां उदकूच येना न्ही. आतां 4-7-8 दीस उदकूच ना आमकां. येयला 1 वर 2 वर येता येयला तें बी सारकें आमकां भरपा मेळना. इतले टायमींगच ना तेंगेलो. 12 येता 8 महिने तुमकां कांयच करूं ना आशिल्लें की चाललें बी ना तांकां? मातशें सोडटाले मातशें आमचें कमी न्ही तें वापरप. 2 बालदी उदक मेळटलें. 2च बालद्यो. पूण कोणाच्याच कडच्यान आन्सर म्हणटा क्लियर मेळना. हो तेजेर घालता तो हेजेर घालता पूण लोक येतो सफर जाता. वार्डान लोकां सगळ्याक घेवन आमी एक जेन्ना घेवन ऑफिसां मेळ्ळे तो एक ह्या प्लांटार येयला तेंचे भितर डिस्कशन जालां आनी तेमी कितें म्हणटा सोल्युशन ह्या 2 दिसां भितर काडटा म्हणला. जर ह्या 2 दिसां भितर हो जो उदका प्रॉब्लेम जर सॉल्व जायना ह्या सगळ्या लोकांक घेवन तेंची कलेक्टर ऑफिसा सकयल तेंगे डिपार्टमेंटा सकयल हांव उपोशणां बसतलो. गांवांत डॅम आसा, उदका लायन आसा आनी आमची नळां उदक येना. सायटीचेर हांव सिच्युएशन कितें आसा तें पळोवपा आयला. आमगे कितें लायट गेली किंवा लेवल ना तो थोडो इश्यू आसता पूण तो आतां बुस्टर बसून कितें करून आमगे हायर ऑफिसरांक सांगून सॉल्व करपाक आमी ट्राय करतले. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.